दीस पयलीं म्हाजे एक कजनान सांगलेलें ताका स्पेशली वचून त्या इंजिनियराक सांगलेलें की बाबा ते बाबा पॅक करा बाबा कितें लाया बॅरिकेड्स लाया कितें तरी लाया तेंच्यांनी इग्नोर केल्लें तो खूब डेंजर आसलो तो स्पॉट इतलो डेंजर आशिल्लो की सांगून सांगून पुरो आहलें सो आयज म्हाजो मामा केन्ना तो पियाना केन्ना कांय करिना तो इतलो बरो मनीस की तो पिता केन्नाय चुकोन जाल्यार केन्नाय चुकोन पूण तेजें कितें तो सारको मनीस सारको 30-40 स्पिडेर चलोवपी मनीस तो ओके सो तो केन्ना दाबोलीन सपोज कोणाकूय विचारलें न्हू तो मनीस कसो तुका सांगतले बाबा तो भुरगो तो असो पडपाक शकता काय म्हणटले असो पडपाक शकत ना म्हणटले सगळे कोणाकूय विचारा दाबोली तुम्ही ते कॉन्ट्रॅक्टरा पयलीं सांगलेले कॉन्ट्रॅक्टराक स्पश्ट सांगलेलें म्हाज्या कजनान ताका सांगलेलें बाबा बॅरिकेड्स लाया कितें तरी लाया कोण तरी पडटलो थंय कितें तरी जातलें पावस पडटले ओके आयज सकाळच्यान पावस नाशिल्लो सांजचे पावस पडला पूण कितें तरी एक्शन घेवपा जाय आशिल्लें न्हू कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे मेळ्ळे काबार जाले कोण मेलो जितो कितें तें कांय फरक पडना कांयच पडोंक ना ताका आतां 3 इन्सिडंट जाले थंय एकटो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो मेलो थंय आं थंय उपासनगर ते बस पलटी मारले तेंच्यांनी कितें चल्लां कितें तेंच्यांनी कितें एक्शन घेवपाक जाय बाबा तुमी करता रस्तो करता बऱ्या फ्युचराक बरें करता म्हणून खबर आतां जे मरपाचें लोकांनी मरपाचें थंय फ्युचरा खातीर लोकांनी मरपाचें तेंच्यांनी फ्युचर पळोवप न्हू म्हळ्यार आमचे कोण आसता तेंच्यांनी पळोवप हेंच्यांनी पळोवपूच न्हू एज कितले तेजे आतां 38 to 39 एज हां त्या एजीन तो आतां मरपाचे दीस हे एक्शन घेवपाक जाय हांव सांगता सगल्यांक सांगता जे कोण आसा हेंचे फाटीं फुडें कोण आहा न्हू हेंकां सांगा मातशें आनीक जीव वयतले नाल्यार आयज म्हाज्या मामाचेर जीव गेला तेंकां कांय जावपाना तेंचे कांय वचपाकूच ना पयशे घेतले थापतले आनी घरा कडेन बसतले